आज आमची रांदताय सगळी होती हें कोताय तितू आनी आज टायमार आमगे टॉयलेट वयता आनी आज दोदोरी मला सगळे आमगे वो घरा पावळेचेर गेल तुम्ही जाल्यार खंय रावपा आमी आतां एक पण दर्याचें हा एक सुनामी येयले जाल्यार जावपा चान्स ना हिंगा मरपाचें उदक बिदो येयन आतां तुमी वॉल बांदता म्हणटाय एक गव्हर्मेंट कोणाक पयशे गेले जाल्यार चार कोणी कॉम्पन्सेशन घेवना गेला आनी आमकां कोणीचूय केलना आमगे वर जागे आमकां तुमी इन्क्वायर कोताय म्हूण आनी आतां वेरीफाय येयना तुम्ही ऑब्जेक्शन दिल्ले एक्विजिशनाक ऑब्जेक्शन केल्ले ऑब्जेक्ट केलें 2-3 वर्स आमी केशीन केशी हाय घालताय कोणा कितें केला कोण कांयच खबर केलना येताय मेजताय तुमी आयला न्हीत रावताय आनी आतां खंय वचपा आतां आमी तितलो उदक तुमी आतां घेयला तुमी पावसांक येतले आनी थोडेशान आनी तुमच्या घरा वयले भायर सराय म्हणटले आती दोन ओडटाय मरे आमच्या भायर काटाय आतां तुमी आमी खंय वयताय तेन्ना घरा कोण बेशीन घालता तुमी हाड उडयता सगळे The survey number 18/1 of village Pale. So there was a demarcation happened on 20th and 21st of December by the office of the ISLR to demarcate the area of acquisition of the land which is acquired by the South Western Railway. And subsequently upon the demarcation, the office of the collector received a complaint stating that from the villagers of the Pale stating that the demarcation markers which were put by the office of the ISLR has been tempered or removed by the railway officials. So as per the direction of the collector, today we had came on the site to verify the facts of the complaint. So today we are here and we have inspected the site. So there are total 5 markers were put by the office of the ISLR, and as informed by the ISLR, the markers are intact as of now. Though there is a we are waiting for the formal report from the office of the ISLR. There is no changes, no any temperament as informed by the office of the ISLR, by the surveyor of the ISLR. But we are yet to receive the report from them, formal report. We will take and we will forward to the office of the collector. But further work will continue. Railway work will continue. No, we are not here for that. You had come here to address the complaint. Verify the complaint. Okay. Pertaining to the removal of the demarcation marker. हे रेल्वेचे पयले इल्ले म्हणटाले कोण 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 बोगले येयले सारखे आमगे आख्खी गोर काबाय करिताले तेणी लोकां थोड्यांगे तेणी डेमोलिशन मोल्ड तेणी थोड्यांक गेले आतां सांगता आमगे गेले मोडपा म्हणून थोड्यांक कोण सारखे ते बोगले आमगे घरांचे पावताय आनी आमी कितें करपाचें डबल ट्रॅक आमकां गोंयकारांक कांय फायदो ना तो आतां कोणशाचे आमकां ते बियासान मरपाचें हे कित्याक आटाय तुमी आमकां आनी आमगे डेमोलिशन करपाक तुमी कोण तुम्ही काण दिलो आमची घरां तुम जमीन आमगे कितू वर्सां पयलीं घर ती क्षमा छपायके तेंगे क्षमा छपायके तेंगे जमीन ती तुमी कितें आमगे मोडपा येताय आम कांय फायदो ना तेजो तुमी केन्ना बरें भोगता हें करून आतां हूंय गेलो आतां त्या म्हणटा मरे आमगे सरान हितू काम केलें म्हणून आतां सर हूंय हा आतां कित्याक तुज्या येना तो पाडे हाय ते उलयताले आतां पाडे येना तो सर येना केन्ना आमगे सुचा येल तो ती इल्लें काम करून तूं दाखयता हे पयलीं गरजेचें हेणें आमी खबर घेवपाक लागलो तुमी कितें कोताय ते तो केन्ना नाताना खबर घेयना आतां चाडवताले दोग जाण हाय ते आनी तेजे बरें आमगे गँग हा तेंगे गेले वय ते आतां चाडवताले तेजे तगले आतां हिरतोले तेजे नांव गाडी ते चाडवताय मागीर सरा सांगो जालो तेणी हे पयलीं चोय म्हणून ते सर तेंगे इल्लें पयलीं आमी खबर पासून गेला आमगे घर मोडो म्हण छोकाडे आमी रावता खंय झाडां म्हणा रावतली कितें चिंतिला आमकां दोंगर रावन सोडपा चिंतिला ती हेर लोकां भाशेन मोबार हान काबार केले तुम्ही दोंगर हान काबार केले तुम्ही आता आमगे मोड्यांक काबार करपा लागले तुम्ही केन्ना बरें पापा नाही तुम्ही पयलींच्यान आमी सांगता की एंटायर प्रोसिजर जो साउथ वेस्टर्न रेल्वेन पळय केला आनी जे काम आरबीएनान पळय केला ते सगळे इलिगल आसा आता ह्या गांवच्या लोकांनी इनफॅक्ट रायट फ्रॉम 2008 हे अपोज करता तेन्नाय प्रोजेक्ट येतालो सो तेन्ना अंडर लँड एक्विजिशन एक्ट 1894 आधारान तो लँड एक्वायर जातलो म्हणजे देयर वॉज अ प्रोसिजर बट अंडर दॅट प्रोसिजर लोकांनी अपोज केलो म्हणून तो प्लॅन देवलो त्याच्या उपरांत 2019 परत लँड एक्विजिशन जालें म्हणजे एज पर द रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 now as per that act it's very clearly said that first you have to take the consent of the owners and 70+% have to agree and then only you can start the work. So under that act also all the villagers opposed during COVID time is all, if you seen all senior citizens here,
they got trouble, they got even COVID when they were attending the hearing. They opposed it. Subsequent to that, मागीर तेंच्यांनी कितें केलें, अंडर दॅट एक्ट जायना म्हणून तेंच्यांनी तो रेल्वे एक्ट केलो. 1989 रेल्वे एक्ट आदारान ते आतां एक्वायर करपाक लागले. आतां तेन्नाय जेन्ना एक्वायर प्रोसिजर स्टार्ट जालो तेन्नाय तेंच्यांनी ओपोज केलें. Now till date they have not taken the compensation of so-called compensation of the Southwestern Railway. So we have been telling, and since then they had started encroaching the properties, doing illegal construction, hill cutting, land filling, शेतां पुरयलीं, तोडे पुरयले, waterways पुरयले, झाडां कातरले, everything under the sun they have done. So आतां अशें दिसता की साउथ वेस्टर्न रेल्वे and तेजो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL is like a state within the state. म्हळ्यार कितें, they can do whatever they want आणि स्टेटाक कांय लागना. सो आतां the latest issue is that जेन्ना DSLRान मार्किंग पॉइंट्स घातले, फर्स्ट टाइम डिमार्केशन जालो. एज ऑफ नाव जे पळय सगळे पळय काम चालू आहा रेल्वेचे इज टोटली इलिगल. फर्स्ट टाइम DSLR कम्स टू द पिक्चर टू डू डिमार्केशन. आतां डिमार्केशन ऑनी नीज घातलेले. नीज घातले उपरांत देर इज अ प्रोसिजर वेर दे हॅव टू सुपर इम्पोज इट इन द रिजनल प्लॅन. 114 फॉर्म जाता, सर्वे प्लॅन जाता. There is lots of other procedure. No, if I want to construct any house, I have to do all this procedure. Until then, I cannot obtain construction license. आता हेंच्यांनी काम स्टार्ट कसो केलो? DSLR today came. So I asked the deputy collector that is the procedure complete? Where is the 114 form? Where is the survey plan? Where it is superimposed in the regional plan? कांयच ना. म्हण काय नासतना प्रोसिजर स्टार्ट कसो जाता? म्हळ्यार गोंयान काय कायदो ना? ओके, सारको जंगल राज जाला. इज इट बिकम लायक UP bulldozer raj? There has to be procedure. This land has a law. If you are not following the law, मागीर आमी सरकारांनी जाय कित्याक, डिपार्टमेंटांनी जाय की कलेक्टर, मामलादार, तलाटी हो कोणाक कित्याक जाय? तो बंद करा मरे. तेंकां आनी पगार कित्याक दिता तर तूं? तशें जाय तर बांदुनी, जंगल राज जावनी. So this I have requested the deputy collector, since the complaint were given by the landowners saying that the demarcation stone were moved, and the RVNL and the Southwestern Railway, look at the audacity they have. तेंच्यांनी कितें केलें, तो नीज काडून आनी खंय घातलो. म्हळ्यार कितें, हें चल्लां कितें? सो आतां री-इन्स्पेक्शन जालें. सो आमी मागला डेप्युटी कलेक्टराक, unless and until the procedure complete जायना, the people are in fear. Christmas time also तेंकां त्रास केले, न्यू इयराक त्रास केले. We have seen how this senior citizen is in tears. And government is for the people, not against the people. So government has to work for the people. Anywhere in the country, anywhere in the world अशें जायना की सरकार जो आहा लोकांक काबार करता. सरकार लोकांचो, लोकांक हे सरकाराक काडला म्हळ्यार सरकारान जे लोकांक त्रास जाता ते त्रास सुटपा जाय, कमी करपा जाय, नाल्यार काबार तरी करपा जाय. इतलें तरी सरकारान करपा जाय. सो परत मागता, हे जे पळय आसा, we are demanding that unless and until the procedure is complete, the collector should not give any permissions for the RVNL or the Southwestern Railway to continue their work. Ata this work we know is for double tracking. This work we know is because of coal, and this coal is of Adani. So as Adanik लागून जरी आख्खें गोंय जरी विकपाचें आसा, तो आनी तूं सरकारांनी कितें जाय? अदानीक चलोवनी मरे सरकार. तोच जावनी CM आनी तेचे मिनिस्टर करूनी. That is run like this state like a corporate in that case. So तुम्ही सगळ्यांक काबार करू नाका, नुस्तेकारांक काबार करतले. ह्या कोलाक लागून कोल डस्ट जावन आयज शेतां काबार जाल्या, भाटां काबार जाल्या, आयज ट्युरिझम काबार जाता, आयज वॉटर स्पोर्ट्स सगळे जाण काबार जाले, टॅक्सीवाले काबार जाता. म्हणजे हे कितें चल्लां कितें? इट वॉज जस्ट टू रिकन्फर्म ते नीश घायलेचे ते पतीक तेणी मागता ते लोकांनी बोवाळ केली आनी तो व्हिडिओ काडटरी तेणी ते पती गायले. सो इट्स अ गुड थिंग दॅट द DSLR हॅज कन्फर्म दॅट ते आतां दे हॅव बीन रिलोकेटेड टू द एक्झॅक्ट पोझिशन. ते कन्फर्म केला. सेकंडली रिगार्डिंग द टॉयलेट, काल आमी थिंगा ते रेल्वेचे थोडे मनीस आसले आनी ते म्हणूंक लागले आमकां की तेजे टॉयलेट बांदून दित म्हूण. तेजे म्हळ्यार कोण, आमची जॉनिता आगियाराचे. आनी त्याच वक्ता जॉनिता म्हणलें तूं जागो हुंया काय म्हूण. आनी खरें थिंगा जागो ना, सारको थिंगा हाती तो हें दुरी घेतले ते सारकें तेंकोन येता दॅट एम्बार्कमेंट वॉल. सो ही सेड ना, वी हॅव गॉट लँड हुंय. ही सर्वे नंबर 18/1
तो लँड दाखयता सर्वे इन 18/2. 18/2 belongs to Mr. Ashok Soza and family, who has sold his the property to South Western Railway. तेजो तो थोडो जागो तेंगा उरला रेल्वेचो. आता रेल्वे सांगता त्या जाग्यांक घात म्हूण. And this part from Jonita's house to that is hardly maybe around 70-80 meters away. But irrespective of that, do you expect senior citizens now to go to their washroom holding that tumbler, koltuka and त्या thing ospa and to do their basic things? So it is not done. So त्या कित्याक आणटू लोकांक कळोंक जाय की ती दुरीक तेणी बांदिले तो एम्बॅंकमेंट बांदिलो बीन ना तितल्यान येतले म्हूण ते आज पर्यंत तें दोडो न्हू ती तेणी थोडी सुवात सोडली तेणी एज पर द सर्वे. So they are going to come for that, and which is very evident from the statement of the railway official yesterday. The agitation will continue for this. Agitation will continue and has to continue, and we need more support from our people across the globe. Not only for those residing in Goa, but also across the globe. Because this fight is not for us, for who are the citizens of today. It is for our children and theirs to come.